नमस्कार. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हो खांडेपारचो जो रस्तो आसा फाटली 6 वर्सां हो काही कारणाक लागून हो बंद आशिल्लो आनी जें काम बरें आसलेलें. पण आयज आफ्टर 6 years म्हणटा तशें हें आयज काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी आयज एग्रीकल्चर मिनिस्टर तशेंच कावन्सिलर चेअरपर्सन आनी हांगसरले कुट्टी खांडेपार पंचायतीचे पंच सरपंच हांच्यांनी आयज हो इनॉग्रेशन करून हो रस्तो आयज लोकां खातीर ओपन केल्लो आसा. हो पयलीं NH 4A म्हणून आशिल्लो, पण आतां हो 740A NH अशें म्हणून वळखलो गेलो वता. आनी हो जो स्पॅन आसा खांडेपार टू उसगांव पर्यंत हेजे टोटल जो कॉस्ट आसा 42 crores आसा. त्याच प्रमाणे सर्वीस रोडूय एका दोनी सायडीच्यान केल्ले आसा. आनी जे आमी म्हणटाले फाटल्या दिसांनी खुबशे एक्सिडेंट हांगासर खांडेपारा सर्वीस रोडाक जाताले, जेणे करून थंय लागीं भुरगीं स्कूल आसलेलीं आनी ती स्कुला कडेन ती भुरगीं थंय रस्त्यार रावताले, हेवी व्हेकल्स थंय वयताले आनी जायते एक्सिडेंट जाल्ले आसले थंय. पण आतां म्हाका दिसता खंय तरी लोकांक रिलीफ मेळटलो, कारण आयच्यान हो जो हायवे आसा खांडेपारचो सुरक्षीतपणान लोकांक ओपन केल्लो आसा. रोड 42 कोटी टोटल कितलो स्पॅन 42 कोटी ना स्पॅन कितलो काय म्हणटा, कितलो किलोमिटर काय म्हणटा अंदाज? हो हांगच्यान ते सायडीक क्रॉस हांगा उसगांव ते सायडीक थंय पर्यंत टोटल 40 कितलो ब्रिज आनी ताका एप्रिल रोड इतले 42 करोड मातसो डिले जाता केसी लागून. आनी हे उरलेलें काम आहा पळय तें कितल्यान केलां? उरलेलें काम हे हितूंकूच जाता तें अप टू बस स्टँड पळय आसा आमचें TTC बस स्टँड हांगा बांदोड्या हय थंय पर्यंत जातलो रस्तो हायवे. तेजे कितले आहा काय म्हणटा आनी बजेट कितले आहा हें एस्टिमेट इन्क्लुडिंग वयल्यासाठी सर्वीस रोड ब्रिज आनी ते ब्रिज आनी अप टू कदंबा बस स्टँड 72 कोटी आनी ते सगळे रोड बी सगळे जे आसा पळय इन्क्लूड आसा इवन तो पळय हे गेला पळय रस्तो वयल्यान तो बी सगळे इन्क्लूड अप टू कदंबा बस. सर नॅशनल हायवे 748 न्ही म्हणजे जे सर्वीस रोड्स आसा ते केन्ना कंप्लीट ह्या कामान काम चालू आसा जालें बारीक बारीक कितें म्हाका म्हाका जेन्ना लँड एक्विजिशन जाता तेव्हा काही गोष्टी हांगसर उरल्यो कोर्टान भेटून गेले ताका लागून रस्तो उरलो. पूण आयज हेजें आयज कंप्लीट जाला आसा आनी काल हेजें इन्स्पेक्शन सुद्दां आमचे मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा. तेन्ना हो आयज तेजे आमी मुहूर्त करता आनी आयच्यान त्यो गाडी सुट्टा आनी आयच्यान गाडी वतल्यो. पूण हेजे सगळे तरेचे हे आमचे फोंडेकारांक जाती फावटी सावथा वचपाक सगळे एक हो रस्तो एकदम बरो आसा. सावथा वचपाक किंवा ते फावटच्यान वास्को मडगांव खंयी वचपाक हो रस्तो जो आसा इम्पॉर्टंट आसा. ताका लागून हो आयज रस्तो जाल्लो आसा. तेन्ना हांव खांडेपारचे आमचे पंचायतीचे सगळे सरपंच पंच उपसरपंच सगळ्यांक तांकां अभिनंदन करता की तेंचे हे मागणे मान जाले आनी सगळें एक हें आशिल्लें की हे उत्सुकता आशिल्ली की जावचें म्हणून. तेन्ना हें आयज जालें आनी आतां उदघाटन जाल्लें आसा आनी लोकांनी सगळ्यांनी लाडू बिडू खाले आनी दिले लाडू हे पळय आसा. सर इनॉग्रेशन जातकर एक 8 दीस लायटी पेट्टा मागीर लायटी बंद जाता हे बी तेच्या लागून तुमी मातशे लायटी म्हाका PWD पळयतले आनीक आमचे पंच आनी कितें आसा पळय ह्या वार्डाचे ते तांकां सदांच जागेत रावतले की ह्यो लायटी पेटूच उरच्यो म्हणून. नाल्यार काही लोक मागीर रस्त्या बसता काही लोक बाटले फुट्टा कोण आनी कितें करता. आतां ते जावपा ना कितें गाडी वतल्यो आनी ह्या लायटीचे बद्दल थोडे खांबे आसा हे आनी म्हाका दिसता इंजिनियर हे आसा आमचो इंजिनियर एक्टीव आसा तोवूय ह्या गांवचोच आसा लागीं रावता. तेन्ना तो तेजेर लक्ष दितलो कित्याक ताका येता म्हणजे लायटी दिसतल्यो आनी लायटीचें काम जातलें. आनी म्हाका दिसता खांबे ते पळय ते लायटी घालता लायटीचें काम जातलें म्हणजे तूं म्हणटा तशें बरें लायटी जाय. खांडेपारच्यान प्रोडेंटा खातीर विवेक प्रभू.